कोविडाच्यो केशी दिसान दीस राज्यान वाडपाक लागल्यात. हॉस्पिटलाय भरपाक लागल्यात. ऑक्सिजन, वॅक्सिनांची कमतरता म्हण खबरो पसरपाक लागल्यात. अफवा पसरच्यो न्हय म्हण सरकारान सगळे स्पश्टीकरण दिवचे. तशेंच वेळ पडल्यार बोर्डाच्यो परीक्षा फुडें धुकलच्यो म्हण मागणी विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतान केल्या. RDX को ब्युरो रिपोर्ट. गोंयांत गेल्ले काही दिसात कोविडाच्यो केसीस मोठ्या प्रमाणाचेर वाडपाक लागल्या. सगळीं हॉस्पिटलां ते मागीर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाय, GMC जाय, सगळीं हॉस्पिटलां फूल जावपाक लागल्या. अपोलो सारख्या हॉस्पिटलांक परत एकदां बेड चालू करपाक लागचे पडले. आनी आज अशें आयकूं येता की ऑक्सिजनाची सप्लाय कमी आसा, रेमेडिसिवीर इंजेक्शन्स आसा तांचोय सप्लाय कमी आहा, वॅक्सिन्स आसा पळय वॅक्सिनूय कमी आसा. ह्या वातावरणात सरकारान ताबडतोब क्लॅरिफिकेशन दिवपाक जाय की स्टॉक ऑक्सिजनाचो कितलो आसा, इंजेक्शनाचो कितलो आसा, वॅक्सिनेशनाचो कितलो आसा. ना जाल्यार थोड्या दिसां भितर तरेतरेची अफवा स्प्रेड जातल्यो आनी त्या अफवेंतल्यान आनी प्रॉब्लेमां तयार जातली. हांव सरकारा कडेन मागता की ताबडतोब तांणी एक डेली बेजिसाचेर आपल्याला स्टॉक कितें पोझिशन आसा ते सगळे प्रोजेक्ट कळोवचे. त्याच भशेन अशा ह्या परिस्थिती भितर 10वीच्यो आनी 12वीच्यो एग्जामी घेवपाक सोदता सरकार. मागीर त्या सरकारान ताजेर परत एकदां फेरविचार करचो. भुरगे सगळे आज रस्त्यार आयिल्ले आसात, भुरगे म्हाकाय येवन मेळ्ळ्यात पळय. सगळ्यांचें म्हणणें की ह्या परिस्थितीन एग्जाम घेवच्यो न्ही. खुबश्या राज्यांनी आपल्यो एग्जामी कॅन्सल केल्ल्यो आसा. थोड्यांनी तर SSCच्या भुरग्यांक सरळ प्रमोट करपाचें ठरलां. सरकारान ताजेर फेरविचार करचो आनी परत एकदां हे भुरग्यांच्या आरोग्याक हानिकारक कांयच जावपाना अशा पद्दतीचो निर्णय सरकारान घेवचो आनी एग्जामी गरज पडल्यार पोस्टपोन करचो.